बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नवे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावां भयणीनो, बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे पोरबेक आयज आमी 9 दिसांची तयारी सुरू करता. आयच्या ह्या नोवेनांचो विशय दोर भावार्थ्याक जेजूचे बरे खोबरेचो परगोटणार जावन बाग्योन फ्रांसिस्क जालो जेजूचो गोवाय. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां सगल्यांक जेजूची बरी खबर परगोटपाचें मिसांव दिल्लें आसा आनी हो वावर दिसा दिसपट्टी आमी करूंक आमकां जायत्यो संद्यो फावो जातात. आमच्या उतरांतल्यान तशेंच आमच्या कोरनांतल्यान हो बरो वावर फुडें व्हरूंक आनी जेजूचे गोवाय जावूंक बाग्योन फ्रांसीस शावियर आमकां एक नमुनो जाता. ताणें जेजूचो उलो आयकलो आनी आपल्या जिविताची दिशा जेजू वाटेन दवरली. आपल्या पुराय जिवितांत ताणें हो वावर मोगान आनी उमेदीन केलो आनी शेकी एक बाग्योंत मनीस जालो. आयज ताजेच मजतीन आमकां सगल्यांक जेजूचे बरे खोबरेचे परगोटणार जावूंक ह्या मिसा बलिदानान कृपा मागुया. हे मीस आमच्या सगल्या गोंयच्या भावां भयणां खातीर जावं गोंयां आसात भायल्या परदेसान आसात तांचे पासत भेटयता. अदी करून हे मीस बाणावलेच्या वाराड्यांत रावतल्या 9 फिरगोजांच्या कुटुंबा पासत बेनावली डिनरी. ह्याय डिनरींत रावतल्या सगल्या भावां भयणां खातीर कोरोना व्हायरसाक लागून जायतो आमचो लोक सोंसता तांकां बेगीनूच पिडेक इलाज मेळूंक एक वासीन फावो जावूंक आनी मरून गेल्यान तांकां सासणीक जिवीत ह्या मनान ह्या मिसांत भोक्तीपणान वांटो घेवंक फुडें जायते फावटी आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी आमी जेजूचे गोवाय जावंक चुकल्या दुखी काळजान बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनीक तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो व्हडो प्रात. हे पासत बाग्योन सदांच सांकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भोक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आयज पवित्र सभा बाग्योंत एंड्रू डुनलाग आनी ताजे सांगाती रॉक साक्षी मेल्ले तांचो उगडास करता. हेय बाग्योंताची मजतीन आमी जेजूचे गोवाय जावंक मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, बाग्योंत एंड्रू डुनलाग आनी ताजे सांगाती रॉक साक्षांनी भावार्था खातीर खोस सोंसून आनी मोरो पुर्यान भावार्थाक तीर रावून संवसाराचेर जैत व्हेलें. त्या दिसाचो आमी भोक्तीन उगडास करता. ताच्या जैत संतोशान समरुमूंक
तांची देख घेवन बावाडतान ती रावूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमी मागता आमच्या सुमियाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी रजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवांवान नोदोर मारली आनी एक धोवें कूप म्हाका दिश्टी पडलें आनी ताचेर बसलोलो कोण एकलो मनशाचो पुता सारको. ताचे तकलेर एक भांगाराचो मुकूट आनी हातांत धारीचो एक विळो आसलो. तेन्ना आनीक एक देवदूत मंदिरांतलो भायर सरलो आनी कुपांचेर बसून आसलो ताका ताणें व्हडल्यान म्हणलें, तुजो विळो लाय आनीक लूं, कारण लुवणेचो वेळ पावलो आनी पीक तयार जालां. उपरांत कुपाचेर बसलोल्यान आपलो विळो संवसाराक लायलो आनी संवसाराची लुवणी केली. तेन्ना स्वर्गावेल्या मंदिरांतलो आनीक एक देवदूत तसलोच धारीचो विळो घेवन भायर सरलो. त्या मागीर उज्याचेर अधिकार आसलोलो आनीक एक देवदूत वेदीवेलो भायर सरलो. ताणें धारीचो विळो आसलोल्याक व्हडल्यान सांगलें, तुजो धारीचो विळो लाय आनी संवसाराचे दाखवेलीचो दाखो कातर, कारण दाखो पिकल्यात. तेन्ना देवदूतान आपलो विळो संवसाराक लायलो. संवसाराचे दाखवेलीचो दाखो कातरल्यो आनी देवाच्या रागाच्या व्हडल्या सोऱ्या गाणयांत घाल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब असो जावं दी. प्रितुमेची म्हणसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. सगलीं सांगातान म्हणोया. प्रितुमेची म्हणसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. परमेस्पोर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब प्रितुमेची म्हणसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. स्वर्ग सगलो आनंद भोगून उलासून सगलो संवसार. खूब बोला दर्या सागर आयकून दी ताचो गणगणोन. जबाब प्रितुमेची म्हणसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. फळां सोबीत पिकाळ जमीन बुरकुटून आनंद बोरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटून कुशाल बोरीत. जबाब प्रितुमेची म्हणसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. म्हणसुबी प्रितुमेची सगली नीत संवसाराची पोरजांची कर्च्याक जोडटी. परमेस्पोर होबले येता. जबाब प्रितुमेची म्हणसुबी सर्वेस्पोर करूंक येता. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, मोरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवेक आसूं. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. देव मंदिराची गजाल करून
तें कशें उमटून फातरांनी आनीक भोक्तीदानांनी नेटोयिल्लें म्हूण सांगतोल्या जेजून म्हणलें. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना. तसले दीस येतले तें सारकें मोडून उडयतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडोवंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांच्या फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनी बोंडांची खबर आयकुशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राज्यांचेर राज उप्रासतले. हांगातूय व्हडली बुयकांप जातली, वशाची पिडा येतली आनी भूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ पडत महान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबडीनो, ह्या दिसांनी ISL फुटबॉल गेमी चलतात. सगळ्या टिमींचो एक हेतू म्हणल्यार चॅम्पियन्स जावंक, जिखूंक, ट्रॉफी मेळोवंक. आनी हें मेळोवंक दर एक टीम वावरीत आसा. जावं आपल्या कोचाचें ट्रेनींग घेता, बरें डायट करता, बरी प्रॅक्टीस करता आनी हो हेतू मनान धरून कमिटमेंट कशें हे हेलगुडी मैदानार खेळटात. बाबडीनो, आमच्याय जिवितांत एक हेतू आसा आनी हो हेतू म्हणल्यार आमी एका दिसाक स्वर्गार पावूंक. आमकां देवान रुचल्यांत देवाक जाय आमी सगळीं स्वर्गार पावलेलीं आनी स्वर्गार पावूंक आमकां हे संवसारांत बरें जिवीत जिवची गरज. आनी बरें जिवीत जिवप म्हणजे जेजूचें गोवाय जावप. आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी आमचो धर्म परगटप. जेजून एके कडेन अशें सांगलां, जो कोण म्हाका हे संवसारांत गोवायकी दीत, म्हजो परगटणार म्हूण दाखयत, स्वर्गराज्यांत हांवूय ताका म्हजो परगटणार म्हूण बापा मुखार दाखयतलो. आनी जो कोण ह्या संवसारांत म्हजो परगटणार कसो जावंक लॉजेत, स्वर्गारूय देवा मुखार हांवूय ताका लॉजतलो. जाल्यार आमकां एक कार्य आसा आनी तें म्हणल्यार जेजूक परगटूंक, जेजूचे गोवाय जावंक. आनीक होच आयचो विशय जावन आसा. दर बावार्थ्याक जेजूचे बरे खबरेचो परगटणार जावून बाग्योन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. जाल्यार आमी बाग्योन फ्रांसिस्काची देख घेवन जेजूचे गोवाय जावंक. जेजूचे गोवाय जावप म्हणजे कितें काय? म्हजी उतरां, म्हज्यो करण्यो, म्हजी चाल जेजू सारकी जावंक. म्हज्या उतरांनी, म्हज्या करण्यांनी दुसऱ्यांक हांव जेजूचो रूपकार जावंक. हें कार्य आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां. आमकां बावतिजमा दिसाक तावन फावो जाला. बावतिजमा दिसाक आमकां एक नांव पडलां, क्रिस्तांव. हांव तो क्रिस्त, आल ते क्रिस्त. जाल्यार म्हजी उतरां, म्हज्यो करण्यो जेजू सारक्यो जावंक. जेजू भाशेन जावचें हांवें उलयतना, वावुरतना. आनीक हें करूंक आमी वावुरतना
बाबा आमी ह्या संवसारांत जियेता हो संवसार जाय तो आमकां भुलयता. ह्या संवसारांत घडी आमी गिन्यान वापरून आमचे कश्ट करून आमी जाय तें आपणायलां आनी आपणावंक सोदता. ह्या वेळार असलें आमचें मन जाल्यार जेजू आमकां शिव वर्तमानांत कितें तरी सांगता. तो ह्या देव मंदिरांत वेता आनी जी देव लोक समजताले तें देव मंदीर बरें ओकोंड असलें देव मंदीर खंय ना. आनी हे पासत हे जी देव लोक गोरवान भरलेले आनी हे पासत जेजू तांकां सांगता ह्या देव मंदिराचें निसणटण जातलें. फातरार फातोर ह्या देव मंदिराचो ना जातलो. म्हज्या नांवान जायते खोटे प्रवादी येतले आपुणूच ते म्हणटले तांचें आयको नाकात. तुमकां दुमाडो आसतलो तुमकां पिडा पीड आसतली पूण तुमी भावार्थाक तीर रावात. तुमचें दान मोन संवसारी वस्तूंचेर न्हय तुमचें दान मोन सर्गींच्या वस्तूंचेर आसूंक जाय. ह्यो संवसारी वस्तू तुका गोरवान भरतात. ह्यो संवसारी वस्तू तुका मिजा आशेन हाडटात. जे भाशेन जेरुजालेमचो लोक असले गोरवान भरलेलो कित्याक असलें देव मंदीर आनी खंय ना. पूण जेजू आमकां सांगूंक सोदता आमचें जिवीत जेजूचेर पातयेवन जियोवचें न्हय हेर खोट्या प्रवाद्यांचेर. जेजूचे गोवाय जावूंक आमी खालतीकायेन जेजूच्या पावलांनी चलची गरज संवसारी आशा सोडून. आनीक असलें जिवीत जियेतल्याक आयचें पयलें वाचप आमकां प्रकाशणेच्या पुस्तकांत सांगता थंय स्वर्गार जेजू बसलेलो आसा आनी थंय आमी पावूंक आमी प्रयत्न करची गरज आसा. जाल्यार बाबडीनो हो हेतू स्वर्गार पावूंक आमी ह्या संवसारांत मेळून घेवूंक आमी कसले प्रयत्न करूंक जाय. पयली सुवातेर आमच्या कुटुंबांत आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाय. आवय बापायन ही जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक जाय. देवान आपलें बाळ आवय बापायच्या ताब्यांत केलां. गॉड हॅज लँड हीज चायल्ड टू द पॅरंट्स. जाल्यार आवय बापूय जावन आसा जबाबदारेची मनशां. जाणी ह्या भुरग्याक जें देवान तांच्या ताब्यांत केलां ताका बरी शिकोवण दिवंक पवित्र सभा घरांत सुरू जाता. जे भाशेन सिनेडांत आमकां मेवता गोराबो जावन आसा मूड पवित्र सभेचे. द बेजीक चर्च जावन आसा आमची फॅमिली. तेच बरोबर गोराबो जावन आसा शाळा द बेजीक स्कूल. जाल्यार आवय बापायन ही मुळावी तत्वां उदी करून जेजू शिकयल्लीं तत्वां भुरग्यांच्या काळजान घालची गरज आसा. आनी भुरग्यांनी बी आपल्या आवय बापायक मान रेस्पेक्ट दिवची गरज आसा. जेन्ना एक भुरगो आपल्या आवय बापायचेर हात उखलता जेन्ना एक भुरगो आपल्या आवय बापायचेर फोंट उखलता आवय बापायक शिराप सोडटा गाडयो मारता ड्रग्स घेता वाडेस कसो जाता जेन्ना असले वायट परिस्थितीर पावता आमी जेजूचे गोवाय जायना. आयज जायतीं आमचीं भुरगीं आपल्या जाणट्या आवय बापायक आजिलांत घालतात. आमी जेजूचे गोवाय जावंक पावनात. जाल्यार घोराब्यांत आमी जेजूचे गोवाय जावची गरज आसा. आमच्या शेजाऱ्याक आमी जेजूचे गोवाय जावची गरज आसा. आमच्या पाप साहेबान एन्सिक्लिकल काडला फ्रातेली तुती फ्रटर्निटी. आमी एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक रेस्पेक्ट दिवन जियोंक जाय. आमी शेजाऱ्या सवें हो मोग मोयपास दाखोवंक जाय. आयज ल्हान ल्हान किजिलांक लागून आयज कोर्टांत आमची केसीस जावं बाटा बेसांक लागून रस्त्याक लागून आमी ह्या संवसारांत कांय घेवन येवंक ना कांय घेवन वचना. पूण कांय घेवन येवंक ना कांय घेवन वचना ह्या वस्तू पासत आमी झगडटा. केसी सुरू जाल्यात फुडें मरून गेले पूण केसी चालू आसात. आमचो बिस्म साहेब आमकां कितें भाशेन सेक्युलर धाडून ह्या आद्वेंताच्या काळांत आनी ह्या नातालांच्या काळांत कितें भाशेन हो भायलो दबाज्याक तितलें मोत न्हय ओत्मीक वाटेन हो आद्वेंताचो काळ आनी नातालांचो काळ सारूंक आमकां उलो मारता.
आमी हो देस्पेस करता तो आनी करताली तो गरिबांक दिवंक तांच्या उस्क्यान जिवंक आयज काल जायते लुकसाण जाल्लें आसा. घोडे फावो ती सर्वीस ना जावन दुडबळकाय भितर सरल्या. ह्या पॅन्डेमिकाक लागून ह्या दुयेंसाक लागून जायतो लोक संस्था ह्या लोकांक पावूंक आदार करूंक ह्या लोकांची खबर घेवंक आमकां आयज हो विशय आमकां आदार दिता. तेच बरोबर आमी खंय काम करता वावर करता थंय आमी जेजूचे गोवाय जावंक जाय. वेळार कामाक वचून जावं ब्रायब्स घेयनासतना हप्ते घेयनासतना प्रमाणीकपणान काम करून नागोवन फटोवन न्हय मेळलेले जोडीच्या आशेक लागून न्हय पूण प्रमाणीकपणान आमी काम करूंक जाय. आनीक आमच्या गोंयांत त्या दिसांनी पर्यावरणाक लागून जायत्यो चळवळ चालू आसा. आमी बरे कामा खातीर आमचो निशेध मारून सोत तें फुडें व्हरूंक आमचोय तेंको दिवंक जाय. अशें करूंक सोंपें वच न्हय. आयज आमी भाग्यवंत एंड्रू डुंगलाग हाचे समारोप करता. जांपानाच्या गांवांत जेन्ना जेजूत मिशनार आयले हो धर्म परगटूंक वियातना हांगासर जायते तांकां त्रास पडले. तांकां धर्म सोंपेपणी परगटूंक मेळूंक ना. जायते जाणांक मारतीर कशें मारले. आनी तांतलो एकलो भाग्यवंत एंड्रू डुंगलाग आनी तेजे सांगाती आनी तांकां जिवे मारले. तांणी आपलो जीव दिलो जेजूक गोवायकी दिवंक. आमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस तोवूय तसोच आमच्या गोंयांत आयलो. कापीण घेवन गांवांनी भोंवून भुरग्यांक एकठांय करून जेजूची ओळख दिवंक लागलो. जेजूची ओळख दिवंक तो जायतो वावुरलो. तो देसान देसांनी भोंवलो आनीक 40 वर्सांचे पिरायेरूच सोंपलो. आपलें जिवीत ताणें जेजूक परगटूंक करचिलें आनी ते पासत देवान ताका व्हडलो इनाम दिलो. ताची कूड कुसूंक ना आनी आमकां गोंयकारांक केदें व्हडलें भाग ताची कूड आमकां हांगासर गोंयांत आसा. आनी हे सुवातेर आमी आसा गोंयचो सायब म्हूण आमी ताका पाचारता. ह्या भाग्यवंताची देख घेवन भाग्यवंत एंड्रू डुंगलाग हाची देख घेवन आमच्या जिवितांत आमी जेजूक गोवायकी दिवंक वावरूंक आल्तारार येतल्या जेजूची कृपा आनी मजत ह्या मिसांत मागुया. हे वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी देवा मुखार दवरुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी तशेंच लौकिकांनी बावतिजमा वरवीं फावो जाल्ले कार्य सेवे चाकरेचें मोन आपणावून आपल्या उतरांतल्यान तशेंच करण्यांतल्यान देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटूंक तांकां कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन समाजांत येतल्या वायट परिस्थितीक जाणवायेन फुडो करूंक आनी पोरचेक फावो तें बरेपण दिवंक तांकां कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. जेजूची बरी खबर परगटपाचो वावर आमकां सगल्यांक फावो जाल्लो आसा. दर दिसाक आमकां फावो जाता त्या संदेचो उपयोग करून घडटा ते भाशेन आमच्या उतरांतल्यान करण्यांतल्यान आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक बरे नमुणे जावंक आमकां कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या धर्म प्रांतांत कांय कालती देवाचें उतर परगटपाचो वावर करतात. तांचे पासत मागुया. ह्या तांच्या वावरा उदेशीं जेजूचें उतर सगल्यांक पावूंक आनी अदीक जेजूचे वळखीन आनी मोगान क्रिस्ती पोरजां वाडूंक हो बरो वावर करतल्यांक जेजूची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा.
खेर भाशेन कोरोना व्हायरसा पिडे पासत मागुया. सोर पदवेदारा आनी काकलुचारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरांकाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगडवतल्या बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आनी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवाय उजवाडाय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस प्रस्तिच्या रोसरा तुझ्या उदरपणान तुवें आमकां दिलो तो खावन सोडून आमी तुका भेटयता. प्रथम दिल्यान मनशाची वावण केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस प्रस्तिच्या रोसरा तुझ्या उदरपणान तुवें आमकां दिलो तो ताका सोडून आमी तुका भेटयता. आमचे लागीं दिवंक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितूम कोतावेणी तिची तुका समर्पिता. संवसारांतली सोरवां सोंसणी मोगाल बापा घे तूं मानून हेच आमगेले व्हड उणेपण. तातांत कालशीन नितां घालून तुका आमचें म्हज्या बाबा पिढीनुवें म्हजें आनीक तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. भोव पवित्र बापा, तुज्या भाग्यवंत रोगसाक्षांचो एंड्रू डुनलाग आनी ताच्या सांगात्यांचो उगडास करून ही देणी आमी तुका समर्पिता. तितून दोळ्यान बांदून घे आनी तीर बावाडतान तुजें नांव उच्चारून तुका साक्षी दिवंक ह्या बलिदाना वरवीं आमकां घोटाय दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे काडसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
भाग्योंत अँड्रू डोनलाग आनी ताच्या रोगसाक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपल्या रोगोत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें ताचे असोगतायेक क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं तुजें बोळ सुपूर्णायेन पोळ चडयताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. Dal barcazo sorves por tu Sorgani sonsara bolja tuđa voj bovan On sorgi tu kazuj zuj Sorves porači na vije tata kazuj On sorgi tu kazuj zuj बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मोडलें. वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, हे म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनीक सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bafartaco gul porgotuja. Somia Jezu tuđemu ronami Somoram tău, tuce punor जीवन पोडमी porgotau, तुझ्या येड्यांक आमी होत्रेता. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळान रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसिस आमच्या बागयोन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखां मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मेरे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन अँड्रू डुनलाग आनी हेरूय सगल्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, तेच क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकमणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन. आमकां बावतिजमा दिसाक फावो जाल्लें कार्य, आमचो धर्म पुरगटूंक आमी वावरूंक, आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी जेजूचे गोवाय जावूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान प्रार्थुया.
आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायेमोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ओतो जेजू बाग्योन फ्रांसीस शेवेरान बाग्योन एंड्रू डुनलाग आनी सांगात्यांनी परगटलो, आनी हेच जेजूचे गोवाय जावूंक आमकांय विंचल्यान. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली सगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोट सरूंक म्हाका कोतींच दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. सोर बोलिस्ट आनी बो मोगाळ देवा, कुर्साच्या गुटाची जाणवाय तुज्या रोख साक्षा एंड्रू
डुंगलाग आनी ताच्या सांगात्या उदेशी विचित्र तरेन तुवें उगडापी केल्याय आनी कुर्सार जेजून भेटयलेल्या योजनांची गोठाय ह्या संस्कारान तुवें आमकां दिल्याय. हे गोठायेन विस्वाशीपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी पवित्र सभेन समेस्त मनशांचे सोडवणे खातीर सगळे उर्बेन वावरूंक आनी आमचो जीव करचूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांव देवाक कारकां दितां कित्याक आमकां कोविडाक लागून इगोर्जेंत बजिलिकेंत इतल्या वर्सांनी नोयना समरुमूंक एक संदी दिलेली आसा. आयज फादर रॉकलिन ते कोस्ता ताणें हे मीस आमचे पासत भेटयलेले आसा. ते बेनावली डिनरीचे प्रमुख आनी तांचे बरोबर आनी एक पाद्री वावुरतात. तो ते सगळ्या पाद्रींक हांगसर एकवटात आनी ते तांकां एकवटोन हे मीस आयज ताणें भेटयलां तुमचे पासत. सगळ्या गोंयच्या लोकां पासत हे मीस भेटयल्लें आसा आनी आख्ख्या संवसाराक हे मीस दिश्टी पडटा. पूण प्रत्येक जे वाडे आसात ह्या फिरगोजींचे तुमकांय हांगसर आजीर केलेले आसा फादरीन. तर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्या जाणांक वाखाणटा. आयज हांगसर हे मीस भेटोवच्याक आमकां खूब जाणांनी मदत केलेली आसा. हांगसर मांडावळ करच्याक, वाचपां, गायनां हें दाखोवपाक एई मिडियान आमकां खूब मदत केलेली आसा. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचें बजिलिका चॅनल आसा, यूट्यूब चॅनल, त्या चॅनलाचेर तुमच्यान आमची मिसां पळोवंक जातात आनी पळयल्लीं आसात. बाकीचीं GC TV, CCR TV आनी हेर चॅनल्स तुमकां हे मिसां दाखयतात. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरचें मागणें घेवन ताचो आशिर्वाद आमी घेवया आनी सायबा बरोबर आमचें जिवीत अदीक ताच्या पावलांनी चलोवंक मदत मागया. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराक मागणें. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणींची बरी खबर पुरगटूंक देसान देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाजता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात. जेजूचे गोवाय जावूंक जेजूच्या मोगान आनी शांतीन आनी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचे मजतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.